कोंताच्या तेरसा वेळा नमान बरी परत्या नमान बरी कुरपें भरले परत्या नमान बरी कुरपें भरले गडी अपटी सांगचें आमकां आनी एका मनशाच्या वयर पातयेनी ना म्हूण दाखयता. आमच्या गळ्यांनी आमी चैनींत कुरीस घालता, पूण सगळीं क्रिस्तांवां घालतात. आनी तूं कातोलीक म्हूण कशें आमी वळखुचें? भोवशें हांवें सांगल्यार सूख जायना. आजकाल आमच्या गळ्यांनी आसचे या थोडीं जाणां मोटवे ते कितें हाताक घालचें ते मोटवे आनी थोडीं जाणां मुदयेच्या रुपार कोंत वापरतात. आनी हें देखता आसतना आमकां कळटा ही कातोलिकां. एका पोर हांव वांगडी गेलो, एकलो तरणाटो सुरू तुळवेन भाशेन उलोवंक लागलो, ताचे उपरांत कन्नडा भाशेन उलोवंक लागलो, पूण ताच्या गळ्यांत कोंत पळोवन म्हाका तक्षण कळ्ळें तो एक कातोलीक म्हणून. मागीर हांव ताचे लागीं कोंकणींत उलयतना तुमकां कशें कळ्ळें हांव क्रिस्तांव म्हूण म्हणालो. पळया, कोंत आमच्या कातोलिकांचो बायलो गुर्तू जाला. आयच्या फेस्ता दिसा रोजार मायेच्या फेस्ता दिसा भाऊ भयणीनो एक 2-3 संगती आमच्या मोतींत आठवयो जाल्ल्यो त्यो संगती हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. रोजरी आमी इंग्लिशान म्हणटा, या रोजार मायेचो तेर्स म्हणटा, लातीन भाशेन रोजारियूम. आनी रोमाकारांच्या काळार 2,500 वर्सांच्या काळा पयलें तांच्या मदें देवी आसल्यो. तांच्या त्या काळाच्यो तांणी पुजा करच्यो देवी. आफ्रोडायट म्हणून एक देवी, ती लैंगीकपणाची ह्या सोबायाची देवी. आनी तिच्या हातांत ह्या तिच्या तकलेर केदाळय गुलोबांचो कुंवर. एक गुलोबाचो कुरव कर्ण तिच्या तकलेक आसलो. ह्या तिच्या हातांनी फुलांचो बुको आमी म्हणटा तसो एक कुरव थंय नातल्यार हातान. रोमाकारांचो काळ गेलो, पूण क्रिस्तांवांचो काळ येता आसतना आंकवारी म्हणटात, जी तांची जी न्ही क्रिस्ताक समर्पण दितात ती सुरविल्ल्या पवित्र सभेन तांकां मारतीर मारतना चड करून तुमी व्हड संवसाराच्या 7 अजापां पैकी एक आयकलां जावं पुरो, कोलोसेयो म्हूण रोमान. थंय ह्या ताच्या लागसर आनी एक व्हड जागो आसो चिर्कू मासिमूस म्हणून आनी एक. थंयसर ह्या स्त्रियांक ह्या आंकवारींक मारतीर मारूंक व्हरता आसतना ती तांच्यो तकल्यो गुलोबाच्या कुरवांत सोबयताली. आमी क्रिस्ता खातीर भेटयलेली मनशां म्हूण दाखोवच्या. पळया कितली सोबाय. आजकाल भोवशा तसलो दाखलो आमच्या चेड्या भुरग्यांक चेडवां भुरग्यांक पयल्या कुंभारा वेळार तकलेक एक ल्हानसो कुरव करून दवरतात, गुलोबांचो, धव्या गुलोबांचो जावं पुरो. पूण हाचो अर्थ कितें? आमी क्रिस्ताक आपणायला, क्रिस्त आमचो जाला, आमी ती क्रिस्ताची सोबाय. देखून भाऊ भयणीनो, आमी इतलीं जाणां जमलेलीं आसा भावार्थांत. एक भावार्थ आमचो तुमी आनी हांव म्हणून आमच्या मदें फरक ना. आमी सगळीं क्रिस्तांवां एकच पवित्र स्नान घेतल्लीं. आमची ती सोबाय, कित्याक देवान आमकां पातका विण केलां आमच्या पवित्र स्नानान. आनी आमी मोरयेक मान दिता आसतना मोरयेंतय असलें अजाप घडलें आयच्या शुभवार्तेंत आमी आयकलें, तें आमी वळखून घेता आनी मोरये सारकीं जावंक आशेता. देखून सांगता तर आज तुमच्या हातांनी कोंत आसा, तुमच्या गळ्यांनी कोंत आसा, या तुमचे ते ल्हान मुदी जावं पुरो हाताचे ब्रेसलेट आनी कितें आसतना एक येता आसतना ह्यो मारोग देवून वेता आसतना नमान बरी म्हणया. कित्याक ही आमची सोबाय. देवान आमकां मोरये सारकें जावंक आपयलां. आतां थोड्यांनी आमची टिका करची आसा. तेर्स थोड्यांक पुरो जाला. जायतीं तरणाटीं आजकाल म्हणनात हें काय तें गडी अपटी नामान बरी पुरो जाला आमकां. फुलटन शीन म्हणलो एकलो बिस्पो
भाग्यवंत तो जावंक आसचो थोड्या काळाक फाटीं पडला. एक भाग्यवंत मनीस बिस्प अमेरिकाचो, तो वर्ल्ड्स फर्स्ट लव, संवसाराचो पयलो मोग म्हूण एक पुस्तक बरयता, मोरये वय. कोणाक पुरा इंटरनेट आसा, कोणाक तुमकां बूक डावनलोड करूंक जाता, तो बूक डावनलोड करा. इतलोसो बायचो बूक तो, वर्ल्ड्स फर्स्ट लव. आनी तातूंत तो बरो दाखलो दिता. एकली स्त्री खंय या एकलें चेडूं काजार जावंक आशेवचें ह्या बिस्पाक मेळूंक आयलां. ताची शिकोवण जाली की ताच्या उपरांत बिस्पाक मेळूंक आयलां. आनी बिस्पा कडेन तर्काक बसता. आनी तर्क करता आसतना हें म्हणटा, म्हाका ती गडयेपटी म्हणची मागणी पसंद जायना. तो आमचो अविश्वास दाखयतात, आमकां पातयेनी ना म्हूण दाखयतात. देखून बिस्प ताका दिसता खंयचे मागणे, नामान मरयेचे. कोंताच्या तेरसा वेळार नामान बरये, परत्या नामान बरये, कुरपें भरले, परत्या नामान बरये, कुरपें भरले. गडयेपटी सांगचें आमकां आनी एका मनशाच्या वयर पातयेनी ना म्हूण दाखयता. म्हणटा हें चेडूं, देखून हांव मोरयेकी पातयेना, हाका लागून देवाकी पातयेना. बिस्प थोडो वेळ ओगी रावता आनी इल्लेशा वेळान हो थंय तो दागलो दिसता न्ही, तो कोण तो? आनी हें चेडूं म्हणटा, तो म्हजो फियान्से, म्हज्या कडेन काजार जावंचो चेडो. हां, तुज्या कडेन काजार जावंचो चेडो, पूण तो तुजो मोग करता गी. वय, कशें तुका खबर? आतां आमी येवन आसतनाच ताणें म्हाका सांगलें आय लव यू म्हणून. तें एक पावटी जावं पुरो. 11च्या फावटी केदाळ ताणें म्हणलें तुका? ना, काल राती ताणें म्हाका म्हणलां आय लव यू म्हणून. ताच्या उपरांत मागीर केदाळा म्हणा. ना, केदाळा तो म्हाका वेळ मेळटा तेदाळा तो म्हणटा, ताचो मोग दाखयता आनी सांगता तो म्हजो मोग करता, आय लव यू म्हणटा तो म्हाका. देखून बिस्प म्हणटा, आळे गडयेपटी सांगच्या मनशांक पातये नाका. हां, आमी आमचे तर्क आमकां जाय आसल्या प्रकार वापरता. हांगा मोरयेक गडयेपटी हांव तुजो मोग करता म्हणल्यात ही एक आमची एक कितें आमी आमचेर मोतयेचें एक प्रेशर पडला म्हणून न्हय. ताच्या बदलाक आमी मोरयेंतय आमचो मोग दाखोवच्यांत तिका विंचलेल्या देवाकच आमचो मोग दाखयता म्हणून हो सांत आमकां सांगता. कितल्या पुरबायची उतरां. देखून आमच्या आवयक, तुमी तरणाटी आवयो जाल्ली, तुमच्या भुरग्यान पयले फावटी तुमकां मम्मी म्हूण आपयता आसतना त्या घडयेचो तुमकां उगडास ना? आसा. बापोय जाल्ल्यांक तुमकां तुमच्या भुरग्यान डॅडी म्हूण आपयल्लो त्या घडयेचो उगडास आसा. आनी हर एक फावटी तुमकां तुमचो भुरगो या तुमचें तें बाळ येवन डॅडी मम्मी म्हूण आपयता आसतना तुमची बोगणां खतखत्तात. हो आमचो भुरगो, हें आमचें भुरगें. देखून वचू सांत आमकां सांगता, भाग्यवंत मनीस आमकां सांगता, आमी मोरयेक तिच्या भाग्यवंत नांवान गडयेपटी आपयतना काना शहरान तिणें कितें केल्लें, जेजून ह्या त्या घरच्यांनी येवन मोरयेक सांगूंक ना हांगा वायन उणो पडला म्हूण. पूण तिकाच पळयतना बगलें ह्या घराची मर्याद आतां वेची आसा. देखून हांव वचून म्हज्या पुता कडेन विनंती करतां. देखून ती वेता आनी तिच्या पुता कडेन ह्या घरा आज वायन ना, तांची मर्याद वेची आसा, अजाप कर म्हणटा. भाव भयणीनो, अशेंच करता आमी मोरयेक गडयेपटी उलो केल्ल्यान. नामान मोरये म्हूण मोगान तिका आपयतना आमच्या जिणेंत खंयसर वायन उणो पडला, हे आमच्या जिणेंत खंयसर असर्यां जावंक जाय, देवाची बेसांवां जावंक जाय, ती आपल्या पुता कडेन मागून आमकां दिता. आमी करूंक जाय इतलेंच, तिका मोगान नमान मोरये म्हूण मोगान आपोवया. पळया तिची बेसांवां कितलीं आमकां मेळटलीं म्हूण.